नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टिकाच्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. सद्याक जर गोंयांतली जर राजकीय परिस्थिती पळयली जाल्यार गोंयांत राजकारण खंयचे वटच्यान वता हेंच कळना. कारण प्रत्येक आमचो लिडर, प्रत्येक पक्षांतलो लिडर येता आनी आपल्याक जाय जाय तशें स्टेटमेंट करता. ताका लागून गोंयचे आतां फुडले जी वेंचणूक येवपाची आसा तातूंत भितर एक्झॅक्टली जातलें कितें असो दुबाव सगळ्या लोकांक पडला आसा. ह्या हाजेर आमी चर्चा करपाक आमचे एक राजकीय विश्लेशक आनी राजकीय फुडारी दोतोर राधाराव हांगा आपयल्या. दोतोर येवकार सुद्दां. दोतोर म्हाका सारकें आमगेले साश्टी भशेन सांगता जाल्यार सद्याचे जे गोंयचें राजकारण चल्लां ते पयले आमगे ते गणसाबी खतखत म्हणून करता पळय, क्रिस्तांव मातशें आवडटा ते खावपाक, तसलेशें दिसता पळोवपाक. एक म्हाका सांग, पयर आमगेलो आम आदमी पार्टीचो नॅशनल आमचो कन्वेनर अरविंद केजरीवाल येता आनी तो सांगता आमी काँग्रेसी कडेन अलायन्स करचे ना, करतना इतले पसून बरें आहा. पूण तो बीजेपीक एटॅक करपा वाट्याचो काँग्रेसीक एटॅक करता. सो हे जर पळयलें कितें दिसता तुका? कित्याक मरे सुशांत, आमगेले क्रिस्तांव लोक पळय आसा तांकां खतखत्याच्या सपाट्यान बरें कळटा. सो हें आतां म्हाका दिसता गोंयांत सद्याक सपाट्याल जाता. कित्याक सपाट्याल म्हणटा तें सगळे लेफ्ट ओवर घाताय आनी कोताय आनी सो कितें जालां आतां एक्चुअली गोंयांत आतां इलेक्शन येता म्हणल्यार बीजेपीचे 15 वर्स जातली रूल आनी जनरल फिलींग आनी सगळ्यांक आमकां दिसता की हे पावटीक बदल जावपा जाय. ओके. आनी बदल जाता जाल्यार कितें आहा, ऑपोजिशन हॅज टू कम टू पावर. येस. पूण आतां हो येयलो कोण तो केजरीवाल आनी तेणें रुलींग पार्टी अटॅक करपाक तो ऑपोजिशन अटॅक करता, काँग्रेस अटॅक करता. आनी सरप्रायझिंगली ही अटॅक अमित पाटकर, द प्रेसिडेंट ऑफ द काँग्रेस, accusing him of many things. Yeah. Now the problem is, if Patkar is weak as he says, then it suits Kejriwal to have Patkar as president. Why are you criticizing him? Why are you forcing the Congress to remove him? Okay. You understand? If I was in Kejriwal's place, I would say he's a good president and he should be there. So according to me now, apparently the AAP is afraid of Amit Patkar. Okay. And possibly because, you see, Amit Patkar is not someone I know very well. I have met him only during the Lok Sabha election campaign. Okay. On a limited scale. I hardly know him personally. But one thing is, during the Lok Sabha election, South Goa, he could unite everybody around the Congress. That much is a fact. And essentially, he managed to create a good impression among activists who are otherwise opposed to Congress. And because he was the president, was non-controversial, people rallied around the Congress. Okay. Now suddenly one hears that... yeah, but you give full credit to Amit Patkar to getting sagle amche act haadpa. See, I don't have to give credit. The whole world knows it. Okay. You see, it is because Amit Patkar, a total newcomer, was president. He did not have baggage. You see, no one had any hostility to him. Okay. Amit Patkar, no one knew him and no hostility. Even now, I don't see any hostility to him. Okay. So, under Amit Patkar's leadership, the Congress won South Goa. There's no doubt about that. And possibly, if Amit Patkar was president for a longer period, Congress would have done much better in North Goa. Okay. Because somehow he has that ability to go and relate to people and get people together. Okay. That's what I noticed. I didn't know him. Okay. But he came over with... This is a third person observations. Yes. Yeah. So I felt that Amit Patkar should lead the Congress to the polls a year from now. That's what I felt. And I trust that would be so. No, but सद्याक आता तू मातसो टच केलो, तुका मातसो डिस्टर्ब केलो त्या भितर. तू म्हणटा आतां एक आवाज येता की पाटकाराक काडटात, गिरीश चोडणकर टेक ओवर करता. सो हे हाजे कडेन कसो पळयता? कित्याक मरे, सी, पाटकर तर काँग्रेसाक काडटा. तांकां कितें रिजन आसत. I can't say anything. If Congress wants to remove Patkar, it is their lookout, not mine.
But from my point of view, if Congress wants to change the president, they must look ahead, not behind. Okay. Ahead means you bring someone who is better than him. Okay. Now, by all accounts, Girish Chodankar is a failure. Okay. Under his leadership, last time the Congress was routed in South Goa. They never managed to win. Followed. So bringing him back, according to me, is nonsense. If they are bringing him back. Now, if they are having someone else in mind, maybe I have nothing to say. I cannot dictate to the Congress, or I will not say that Patkar alone should be president. But my only thing is, you go ahead, look forward, not backward. Okay. Yes. So सद्याक आतां आमी सामकें तुके की जर हें नाका एक आतां गोवा फॉरवर्ड आसा तातूंत एक बोवाळ की गोवा फॉरवर्ड शूड मर्ज इन काँग्रेस आनी काँग्रेसीची स्ट्रेंथ आनीक वाडची असो एक हें जाता आनी बेजिकली म्हणटात एक बोवाळ की हाणें आमगेले विजय सरदेसाय शूड जॉइन काँग्रेस आनी टेक ओवर करचें म्हणून असो एक You see, you cannot dispute that Vijay Sardesai is a natural born leader. He has that access, that that dum in him, what you call dum. Yes. He has the ability to stand up and get things done. Something which not too many congressmen have. And he is essentially a congressman Okay. who was pushed out of the Congress by Luisin Falero and Girish Chodankar. That's a well-known fact. By denying him the Fatorda ticket. Yeah. He formed the GFP as a result and won elections along with two other MLAs. Yeah. And for this reason, Congress could not form a government because these three MLAs did not back Congress. And naturally, because Congress has thrown him out, why should he back the Congress? Okay. So, therefore, according to me, for Vijay Sardesai, Congress is the natural home. And I'm pretty sure if Vijay does join the Congress, which I expect sooner or later, Okay. Congress will get extra strength. Okay. That I'm pretty sure. So आमगे क्रिकेटी भाषेन म्हणटात आमगे काँग्रेस इज अ होम पेज फॉर For Vijay, absolutely. And I think Congress would be a big beneficiary by having Vijay in. Okay. They have to sit with him, sort it out, and put him in. And right now, you see, it has to happen. Elections are one year and 3-4 months ahead. Yeah. In February, March next year, 27. Yeah. So they have to give him chance now to move around and organize the party. Whatever position they give him is the Congress lookout. It's not for me to say. सो तर अरविंद केजरीवालाचे जर ताणें जें कितें उलयलां तें जर आयकलें जाल्यार अशें दिसता की ही इज नॉट रेडी टू अलायन विथ काँग्रेस ताजे फाटल्यान ते येतकीर आनी एक म्हणजे सोशल मिडियाचेर हें जालें की सगळ्यांनी एकठांय येवपाक जाय ताज्या फाटल्यान तांचो आम आदमी पार्टीचो केळशीचो आमचो हे आमगेलो तांगेलो अपॉइंट केल्लो तो पॉल लोबो ही रिजायन्ड सेईंग दॅट दीस इज डिविजीव पॉलिटिक्स म्हणून मागीर नॉर्थ गोवाचो तांचो वर्किंग प्रेसिडेंट आहा ही ऑल्सो रिजायन्ड सो हे कलंगुटकर ही ऑल्सो रिजायन्ड सो हे सगळें जर पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता की तुका कितें दिसता आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेस इन 2027 गोंयांत भितर अलायन्स जातलें काय म्हण ना एलायन्स जावपाक शकना आनी जावपाक दिवपाचें ना कित्याक मरे गोंयची इलेक्शनां आनी पंजाब इलेक्शनां आनी उत्तर प्रदेश इलेक्शन एकू नोटिफिकेशनान जातलें बराबर तिनी बरोबर जातलें तिनी बराबर जातलें आनी पंजाबाक सद्याक आप रुलींग पार्टी तांकां भरपूर सीट मेळ्ळे 117 90 कितल्यांक मेळ्ळे आनी तेच पयले काँग्रेस जिखून येयल्ले तेंगेली भरपूर सीट आसली 75-80 सो काँग्रेस हरियाणा पद जिखून येवपाक वतले आप आपणांगे सीट स्टेट सांबाळपाक वतली सो तेंच भितर पंजाबाक एलायन्स जावपाक शकना आनी तेच इलेक्शनाक गोंयांत ते एकठांय केस झुजतले झुजपाक जायना न्ही सो म्हाका दिसता की हे पाटी इलेक्शनाक आप आनी काँग्रेस एकठांय आसपाचें ना आनी हे काँग्रेसान जाण जावन काँग्रेसान आपण थंय सावथाक गोंयांत जिखपा जाय ताणी कंपेनींग आतां स्टार्ट करपा जाय लोकांक सांगून बाबा आमी हें करनाय म्हण कितें एलायन्स जायना एलायन्स जावपाक शकना ओके सो एलायन्स तर जातलें जायत एज आय हॅव सेड विजय पडे आसा GFP ते काँग्रेसान वयतले शुअर दॅट आय एम व्हेरी शुअर बिकॉज हो आमगे विजय म्हणटा इज अ नॅचरल काँग्रेसमॅन
आणि आता गोडे एलायन्स जावपाक शकता काँग्रेसा भितर आनी आरजीपी भितर. ओके कित्याक आरजीपी इज अ स्मॉल पार्टी, रिजनल पार्टी, आणि आरजीपी स्ट्रेंथ आहा थिंगा काँग्रेसा स्ट्रेंथ ना. ओके आरजीपी मातशे नॉर्थ गोवा कितें स्ट्रेंथ दाखयता, आनी म्हाका दिसता की काँग्रेसान तेंकोड तर कितें उलयलें आनी तेंकोड कितें एलायन्स केलें, दॅट मे बी बेटर फॉर काँग्रेस एंड फॉर गोवा. कित्याक फायनली आरजी म्हणटा रिजनल पार्टी, ते गोंय तेंगे आमगे यूजीडीपी प्रोग्राम आहलो तो मोरलेस तेंगे प्रोग्राम. गोंय आमी सेपरेट आमचे कल्चर आमचे लिव्हिंग स्टायल सांबाळपाचें म्हणून. सो म्हाका दिसता काँग्रेस शूड स्ट्रायव फॉर अलायन्स विथ. आनी पयलीं जेन्ना आमचे युनायटेड गोवन्सांतल्यान काँग्रेसी कडेन आयले तेन्ना तांचोय बी हे सेम आशिल्लो, गोंय आनी गोंयकार वॉज द फोकल पॉयंट. येस. So I think Congress should try and do something. I don't know how far it's possible. But Congress have with our only and थोड़ी सीट दिवपाक difficulty आसपाना. म्हणजे नॉर्थ गोवा, साउथाक आरजीपी त्या सीट दिवपाक शकना. सध्या काँग्रेसी भितर कितें चल्लां तें पळयल्यार तुका जातलें अशें दिसता काय म्हणून, कारण ते आतां तूं म्हणटा अशें काँग्रेसी भितर आतां प्रेसिडेंट कोण हो काय तो हे भानगडी आहात, मागीर आनी आसा. सो हे सॉर्ट आउट जाले शिवाय बाकी सॉर्ट आउट जातले काय म्हणून. That is the whole problem. काँग्रेस मध्ये पहिले they have to set their house in order. आणि मागीर कामां लागपाक जाय, पूण टायम चोड ना. कितें जालां हे 15 वर्सां बीजेपीक मिसरूल चोयल्या लोकांक, आनी लोकांक चेंज जाय. सो चेंज जाय जाल्यार someone has to offer the change. And according to me, the Congress is in a position to do so. काँग्रेसान सांगपाक जाता, पूण तेणी लोकांक कन्विन्स करपाक जाय बाबा आमी चेंज करपाक. आमी दॅट वी हॅव लर्न लेसन्स फ्रॉम द पास्ट. आमी शिकल्याय बुद्ध, आमकां तुमी आमकां हालीं सावन शिकयलें तें आमी शिकल्याय, आनी हे फावटीक आमी तुमचे मुखार बरे कॅन्डिडेट घेवन येताय. यू सी काँग्रेस हॅज टू लर्न फ्रॉम लोकसभा साउथ गोवा इलेक्शन. तेणी गोंयकारांक एक बरो कॅन्डिडेट दिलो इन कॅप्टन विर्याक. ही हॅड नो बॅगेज, तेगेले कांय प्रॉब्लेम नासले, तो बरो कॅन्डिडेट दिलो आनी सगळे गोंयकार एक्टिव्हिस्ट काँग्रेस नॉन काँग्रेस एकठांय जालो आनी तेका निवडून हाडलो. आनी कॅप्टन विर्याक काँग्रेसाक वखरां लागून निवडून येवना, तो तेका जाय त्या एक्टिव्हिस्टांनी काम केलें सारकें फूल फ्लेज. केन्ना काँग्रेसाक लोक आहलो तेणी, कित्याक बरो मनीस आनी बीजेपी उडोवपाक जाय. आनी काँग्रेसान तें मातशें स्टडी करीत तें साउथ गोवा जिखला, सेम पॅटर्न केल्यार ऑल गोवा रिपीट जातलो आनी लोक काँग्रेसाक सपोर्ट दितलो मुगेल भाशेन दिसता. मेजॉरिटी काँग्रेसाक लास्ट तुका आमचे काँग्रेसीचे कॅन्डिडेटाक इवन बीजेपीच्या लोकांनी मानले. कॅप्टनाक बरो कॅन्डिडेट मेळ्ळो म्हणटकूच लोक मात्रे चिंतून वोट मारता. थोडे हार्डकोर आहा ते मातले, पूण जनरल पब्लीक पळय आहा तांकां बरो कॅन्डिडेट दिल्यार हे फावटी ऑल्टरनेट काँग्रेस. कितें आहा गोंयांत मुगे भाशेन ओन्ली ऑल्टरनेट टू द बीजेपी इज काँग्रेस. I do not dispute that the Congress is dishonest. I do not dispute that Congress is corrupt. I do not dispute that Congress is inefficient. But the choice for the people is limited. We have seen how dishonest, how corrupt, how mischievous the BJP is. So between the two, you have a limited choice. And that will be the Congress. It cannot be the AAP. So तर सध्याक आता आमचे जिल्हा पंचायतीचे इलेक्शन विदिन अनेक 6 महिन्यांनी जातले. नो 6 महिने बाय डिसेंबर 2-3 महिने 3 महिन्यांनी जातले. सो एक सद्याक आता हे आता आमचे एक थॉट फुडें येवपाक लागला, अलायन्स जातलो करतले जाल्यार आज साकून करपाक जाय. सो ह्या हाजेर तूं मान्य आहा तुका? हांवें सांगलें ते भाशेन एलायन्स जावपाक शकना. आप सोड, बाकीच्या कडेन जर करता जाल्यार आतां जावपाक जाय म्हणटा ते विथ गोवा फॉरवर्ड किंवा आरजी ते करता आज आतां करपाक जाय. गोवा फॉरवर्ड हांवें सांगलें ते भाशेन ते आज न्ही फाल्यां काँग्रेसान पावतले. आनी तांकां गोवा फॉरवर्डान रुरल एरियांक व्हडली हें ना, इन्फ्लुएन्स ना. पूण कितें जाता हे पडे आसा कॅन्डिडेटू ते मागीर कॅन्डिडेट काँग्रेस दिना जाल्यार आपण जावपाक शकताय, ते चलता गोंयांत. हय, बट दीज इलेक्शन्स फॉर आप are valuable only for winning candidates to show that they have strength. Practical terms it has no meaning. In ZP म्हणटा तूं? ZP. So पण एक कॅन्डिडेट गायलो आनी तेणें बरो वोटान जिखून येयलो, सो ह्या बनाले तो दाखयता आपण इतलो पावरफुल आहा हिंगा, सो तो कॅन्डिडेट जावपाक शकता असेंब्ली. अदरवायज आय डोंट थिंक दोज इलेक्शन्स हॅव एनी मिनिंग. सो हे आमगेले आतां भासाभास काबार करता तूं लास्ट आमकां एक इन 2027 अलायन्स जातले कोणा बद्दल जातले तुका दिसता? जालें जाल्यार जातले काय म्हणून पयले म्हणटा जातले
एलायन्स काँग्रेसाचें आनी आपाचें जावपाक शकना ओके आनी जावपाकूय जायना. ओके कित्याक सांग तुका एलायन्स तर केलें जाल्यार काँग्रेसा समज तुका 18 सीट मेळ्ळे 17 मेळ्ळे आनी आपाक 5-6 मेळ्ळे. सी फॉर बीजेपी they can immediately pick up those 6 and go because they're a small group. Okay. So मुगेल भाशेन ही तर काँग्रेस जिखून येता और आप जिखून येता तांकां बाय देमसेल्फ 20 to 23 सीट्स मेळपाक जाय सो दॅट बीजेपी फुट्टो जाल्यार तितले 14 जाण भायर सरपाक. 2-3 ग्रुप एकठांय जावन खाली जायत एनी ग्रुप कॅन रन अवे नो. So therefore I do not recommend any alliance. Okay. It is for the people to say Baba we will give power to one party. Okay. Yes. So and what about means you mean to say that Alliance and Asana go forward should merge in Congress? Go forward should merge. Maybe exactly. a small alliance with RG. Yeah. Yeah, because they being a regional party, they are not Congress people essentially. Yeah. So you can have an alliance with them, giving them some seats. Okay. And accommodate yourself. Okay. Because according to me, if Congress has an alliance with RGP, they will benefit all over Goa. Okay. That's the way I look at it. So it is strength that way. Yes. Because RGP get a vote ahato, much a hardcore vote. They will transfer. Those votes will be transferred. Okay. So the Congress would do better to talk of an alliance with RGP. Okay. If RGP is willing, I don't know. If they are willing, they Well, could. Manoj Parab has shown his willingness. Then they should go ahead, not with others. Okay. Which I will be in the Congress. Apako alliance korpako zaina. Okay. Now. So just at our last question tuka 2027 गोंयाक चेंज जातली अशें दिसता तुका? सी गोंयकारांक चेंज जाय 2027 सगळे रावताय चेंज करपाक. बट कितें जाता आमच्या गोंयांत इलेक्शन आहा ती खंयची पार्टी जिखून येता ती जावं काँग्रेस बीजेपी केन्नाच एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मेळूना. लास्ट 3 years 3 terms तें पावर आहाय तांकां मेजॉरिटी मेळना. मेजॉरिटी मॅनिपुलेट करून केल्या. तांकां लोकांक मेजॉरिटी दिवना. आणि इवन काँग्रेस अर्लियर टर्म्स दे डिड नॉट गेट मेजॉरिटी बाय देमसेल्फ. पयलीं मेळटाली. सो गोंयांत इजिली एक पार्टीक मेजॉरिटी मेळना. बट हे फावटी लोक म्हाका दिसता तयार आहा बीजेपी उडोवपाक. आनी बीजेपी उडोवपाक तांकां एक स्ट्रॉंग पार्टी मेळ जायत. लोक तांकां वोट घालून निवडून हाडटलो. आनी मुगेल भाशेन ही काँग्रेसाक ऑपॉर्च्युनिटी की बाबा आमी पोत्तून येयलाय. आम्ही आदले आमची मिस्टेक जाते मानून घेताय. आम्ही बरे कॅन्डिडेट हाडटाय. कॅप्टन विर्यात आलो ते भाशेन बरो मनीस प्रेसिडेंट आमचो आहा. एटलिस्ट तेगेल बॅगेज कांय ना. तसले मनशांक घेवन आमी येताय आनी आमकां एक चान्स दितो. सो आनी एक मातसो मुद्द्यात क्वेश्चन वाडयता म्हणून तुवें एक असोच एक फाटी एक हे केलें की सगळे एकठांय हाडून ते आतां खंय पावला काय? सी आमी हांवें कन्वेन्शन केल्लें ऑफ एक्टिविस्ट आणि ताका जायत येयल्ले. सो तांकां कोण्याक हांवें कॉल करून जस्ट अ जनरल कॉल एकठांय जावन कित्याक आमी एक्टिविस्टान एकठांय जावन साउथ गोवा काँग्रेसा सपोर्ट केल्ले आनी ताका आमचें रिस्पॉन्स बरें जाल्लें. आनी माय प्लॅन is to get all activists on board and make them work together. But for that ये काँग्रेस पडे आहा तेणी तिकेट ह्यो लास्ट मोमेंट विकपाक जायना. जे पाटी आमकां खबर आहा कितल्यो ते केस तेणे ticket विकले. The Congress must not sell its ticket. The Congress must go to every constituency, organize workers and activists, and get them to select candidates. I'm pretty sure if that happens, Congress will come to power with 25, minimum 25 seats. But the voters, the constituency workers must feel that it is our candidate. We have selected. Candidate is not directed from Delhi, and candidate has not purchased the ticket. You see, even if he has not purchased, when tickets are given to rich people, the impression is created that he has purchased. So not only it must be seen that the candidates have been genuinely selected by workers, it must be believed that it is indeed so. Yes. So ह्या हाजेर आमी ही आमची चर्चा थांबयतात. फुडें कितें जातलें हाजे आमी एक तुमचे मुखार एक झलक म्हणटे दाखयल्ले आसात. फुडें कितें करपाचें आनी कोणाक जिखोवन हाडपाचें हे आमच्या गोंयकाराचें आसतलें. आनी दोतोर म्हणटा तशें गोंयकार शाणे, गोंयकार आपल्याक आपले फुडा चिंतून हे जाय तो निर्णय घेतले. इतलेच म्हणटात आमी चर्चा थांबयतात. दोतोर देव बरें करूं आनी आमचे सगळे पळोवप्याक तांकां देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.